खाओ घेता लाईट ना रे सर संजय पुढे बरोबर भाई आराम तेणी एक बरी इमेज दिवपा जाय आनी हे इमेजी खातीर ट्युरिजमा लागून जेन्ना आख्खे गोंय आनी जगासून आख्खे भारत देशासून लोक हांगा येता आमचें कर्तव्य जावन आसा ऑल स्टेक होल्डर्स शूड टेक इट एज देर रेस्पॉन्सिबिलिटी. अतिथो भाव देव म्हणून एवरी गेस्ट इज लायक गॉड. They have to treat them like God. They have to have manners. They cannot overcharge them. आपलेच मनीस म्हूण चिंतून तेणी तें ट्रान्सपोर्टेशन तेंचें करपा जाय म्हणून हो कावंटर आज दोन कावंटर तांकां मेळटा आनी एअरपोर्टाची जी सुविधा नासली ती सुविधा ऑलरेडी येयला तुमी पयल्ली आसा. आय थिंक इट इज अ रेड लेटर डे फॉर ट्रान्सपोर्टेशन इन गोवा. कित्याक Goa was hit by a peculiar problem of transportation by taxis. Taxis are the most important medium in as far as tourists are concerned, as far as the locals are concerned. Even not to belittle travel by bus, but every tourist that comes and every important person who wants to visit Goa always passes through our airport. Now the problem and the complaint was always against taxi people. And they said one Goan business, एक गोंयकारांचे बिझनस आमच्या हातीन उरपा जाय. आनी जेन्ना सावन गोवा मायल्स आयले ते ॲप बेस तेन्ना कोणे तरी ते केले तेन्ना सावन एक दुसरे प्रॉब्लेम हांगा निर्माण जाले. आनी तुमी पळयला तेणी कितले एजिटेशन केले, आझाद मैदानार बसले, बाकीचे कडेन बसले आनी तेन्ना हांवें तांकां जेन्ना म्हाजे कडेन हो प्रॉब्लेम हाडलो एक आश्वासन दिल्लें तुमचे कावंटर तुमकां मेळटलो म्हणून. तेंचे आसले आमकां इंडिपेंडंट कावंटर दी सायनींग विथ द गव्हर्मेंट. आनी हें आमकां जावपाक कितले आतां टायम लागलो तुमी पळयला. म्हणजे कितली रेसिस्टन्स आसली ती तरी आसतना हांवें कांय दाखयनासतना अल्टिमेटली करून दाखयलें की आमी हो सरकार आमचे टॅक्सी भावां बरोबर आसा, गोंयकार टॅक्सी बरोबर आसात. एट द सेम टायम आमी डिजिटल मिटर घातले. डिजिटल मिटर कित्याक घातले? सो युनिफॉर्मली सगळ्यांक फेर चार्ज जावपा जाय आनी ट्रान्सपेरंटली जे आमी म्हणटा निवडपणे लोकांक कळपा जाय बाबा आपूण कितले फारीक करतलो, कितले फारीक करपा जाय. ओवर एक्सप्लॉयटेशन जायना हें आमी करून दाखयलें आसा. हें आनी स्ट्रीमलायन करपाक आमी मुद्दम 2 कावंटर तांकां दिता, एक न्हू 2. म्हाका हिंगा लोक एअरपोर्टा लायनीर दुसऱ्या पॅसेंजरा इनकन्विनियन्स केल्ले नाका. कित्याक आमचे बाब गगन मालीक जे एअरपोर्ट डायरेक्टर आहा हिंगा इतली बरी सुविधा केल्ली आहा. आतांच एक टॉयलेट ब्लॉक आमी तेंचो इनॉग्रेट केलो. करीत आहा तो कितें ना कितें नवीन भायर भितर इतलें सुंदर जाला. हो ट्रुली क्लास इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेणें करून दाखयलें आसा. आनी हे बॅकग्रावंडान तरी आमची लायन हिंगा टॅक्सी कोण बूक करपाक सोदता ते फूल पॅसेंजरां ब्लॉक केले कांय अर्थ ना म्हणून आमी 2 कावंटर तांकां दिल्ले आसा. म्हाजी एकूच सगळे टॅक्सी कारां कडेन विनंती. They are the ambassadors of tourism. They are the people first contact for anyone who comes to Goa. तेणी एक बरी इमेज दिवपा जाय आनी हे इमेजी खातीर ट्युरिजमा लागून जेन्ना आख्खे गोंय आनी जगासून आख्खे भारत देशासून लोक हांगा येता आमचें कर्तव्य जावन आसा ऑल स्टेक होल्डर. दुसरो एक कावंटर आमी मुद्दम कदंबा घेतलेलो आसा. कदंबा आमी इलेक्ट्रिकल बसीज एक्वायर करता. इलेक्ट्रिकल बसीज येता तेन्ना पॉयंट टू पॉयंट एटलिस्ट सम सेक्टर सपोज हांगासून कलंगूट हांगासून मडगांव ते सायडी 2 कडेन तरी आसपा जाय.
their presence has to be there. कित्याक फाल्यां केन्ना एक emergency जाता टॅक्स अप्लाय करपा मेळना आमी पळयला हेजे फुडें emergency जाला. Government should not be found wanting. आमची जबाबदारी आसा. Gets to airport and passengers should be transported out of the airport to the destination smoothly. At the same time, this Kadamba Transport Corporation also should run a smooth service. I believe in balancing all the factors while protecting the interest of the Goans. गोंयकारां आमी प्रोटेक्ट करपा जाय पूण प्रोटेक्ट करतना तेणी आपली जबाबदारी समजपा जाय सगळ्या तेणी समजूं हें. हांव मुद्दम आनीक हिंगा मुद्दम सांगपा सोदतां ट्युरिजम हांगा फाल्यां थ्रू द बॅक डोर परत हांगा कावंटर येवपा जायना. हांव तांकां शिटकावणी दिता की नो गोवा मायल्स म्हूण हांगा कावंटर घालपा जायना. इट इज ओन्ली फॉर इन्फॉर्मेशन. लास्ट टायम हांगा कावंटर आसलो तेदो इट वॉज मेंट फॉर इन्फॉर्मेशन. They used to solicit customers. हांव सांगता with all the responsibility. I will not allow that to take place. Officially now the counter is in our hand. Anything about transportation we should be handling it. हांव स्पश्टपणे सांगता कित्याक आमकां कन्फ्युजन जाल्लें नाका. तांकां कित्याक त्रास दिवपाचे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ते बाबडे आमकां स्टेट गव्हर्मेंट म्हण काडून कावंटर दिता. आमी स्मूथली चलोवपा जाय. आमीच तरी दुसऱ्या कावंटर आमकां लास्ट टायम आमकां सांगूंकूच ना. आमकां खंय कॉन्फिडन्सान घेतलेले गोवा मायल्स येता तेन्ना घेवना आमकां मागीर फक्त डिफेंड करपा लायले. सो असले प्रॉब्लेम आमचे टॅक्सी भावांचेरूय हांव हाडपा सोदना कित्याक हें एक बिजनस जे गोंयकाराच्या हातीन आसा तांकां बरे भाशेन हें चलोवन दी. आनी हांवें बॅच कंपल्सरी केल्लो आसा 15 वर्सांनी. तुमकां खबर आसा 15 वर्सांनी तो बॅच कित्याक केला लोकलां आसपा जाय. पॉलिसी इज दॅट वी आर नॉट एगेन्स्ट समबडी बट एटलिस्ट हिंगा आसा ते अप्रूव्ह करून दुसरे कडेन येता हें जावपा जायना. अंडरस्टूड न्ही. तशें खूब जाण आहा हिंगा गेले 15 वर्सां मायज रावले ते तांकां फूल फेसिलिटी मेळटली. रेजिडेंस सर्टिफिकेट मेळटलें बॅचूय मेळटलो. सो इट इज नो डिस्टिंक्शन बट देर इज अ पॉलिसी की हांगा कोण आहा तांकां टॅक्सीचे पयलींसून धंदो म्हूण आपलो पोटा लागून चलयता तांकां प्रेफरन्स मेळपा जाय. हें आमी स्पश्टपणे सांगपाक सोदतात.